वरवीं दुखां पासून जेजू वरवीं जिवीत सोडून तुजें कुटुंब एकठांय जाता भावार क्रिस्मस मोग उच्चारता तुजें कुटुंब एकठांय जाता भावार क्रिस्मस मोग उच्चारता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. जेजू तुमकां कृपा दिव. आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता आल्फ्रेड आनी क्लारा लोबो आपल्या लग्नाच्या दिसाक. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें ते साव भेटयता देवाक दिन वासून नॅन्सी गोम्स आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. आयज पवित्र कुर्साच्या जैताची परब. आयच्या दिसाक जी कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात, लग्नाचो दीस मनयतात, तांचेर सगळ्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. तशेंच कॅन्डिस आनी सॅबी तांचे पासून आमी मागतले लिवर ट्रान्सप्लांट सर्जरी बरे भाशेन जावंक. कितें भाशेन देवाक आर्गां दितात ती सर्जरी बरे भाशेन सक्सेसफूल जाली देखून आनी तांचे पासून मागूंक लायतात. तांचे पासून आमी देवाक आर्गां दिवया. आयज सायबिणीची भेट ह्या घोराब्यांनी जाता. नाकेली रॉकी फेर्नांडीस, देवसा पिकेन जुडीथ गुदिनो, दाबोली आंतोनेत नोनीस, ग्रीन व्हॅली एस.पी. डिसुजा, आल्तो दाबोली रिता लुईस फेर्नांडीस, बिहाइंड एन.एस.डी. फिलिप फेर्नांडीस, रेजिना मुंदी लॉरेन्स डिसुजा, आल्तो चिकाली सविता डायस. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक हे भेटेन मागुया. ह्यार सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं. बाबूनो, आज आमी किरीत भाशेन पवित्र कुर्साचे जैत ह्या परबेची किरीत भाशेन समोरवणी करता तेन्ना देव आमचे खातीर ह्या संवसारांत आपल्या एकल्याच पुताक धाडटा. पूत आमचे खातीर मरता आनी आमकां स्वर्ग बासायता. कुर्सा वरवीं आमकां हो स्वर्ग फावो जाता. स्वर्ग आमच्या जिवितान दर दिसाक आमी अणभवूंक आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक देवाक मानता तसलें जावंक हे मिसांत आमकां करपा मागतना जायते फावटी आमचो खुरीस उबारून व्हरूंक आमी चुकता देखून पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे काकलोती कुलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सर्पदवेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोडून उच्चारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासत भाग्यून सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाक विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. महिमा देवा पूर्ण स्वर्गीय आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्पद्वेदा देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासून
आमी तुका वाकांता मोहिमा देवा ओ स्वर्गीय आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एका सुता सोम्या देवा देवाची शेणी तू संसाराचे पाप कातर आमची कागलो तुम बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा ओ स्वर्गीय आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रांतल्या सांगली देवा बापाचे मोहिमेची सुख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा ओ स्वर्गीय आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा पडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुझ्या पुताक जमनीतान उबारचो आनी ताणें कुर्साचे व्हडव्हडे आनी इनपण बोगची मूळ ओगुणी साड वायदन मोगान तुवें थारायले ओगूट होडकून तुजो प्रेमीत मोग आमी वाखणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजू तांय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासनाच्या हा सासना लोकगोंतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरजा होर दोंगोर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. तीं देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं? ह्या अरण्यांत आमी मोरच्याक हांगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मोदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून ताणें इस्रायलांत जायते जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो, सोर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सोर्वेस्परान आमचे सोरशिल्ले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कर. मोइजेसान पोरचे खातीर विनोती केली आनी सोर्वेस्परान असो जाबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटूच मोइजेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जोर तर कोणाकूच सोरोप चाबलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब,
सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं न्हय. म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं न्हय. म्हजो उपदेश चित दिवन आयक म्हजे पोरचे, हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपारींनी खबर सांगता, पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे कोत्ता. आमचो जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं न्हय. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना तीं ताका सोदूंक लागतालीं आनी काळजांतान ताचें शीं परततालीं. तेन्ना देव आपलें कोडोप म्हूण, परमेश्वर देव आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं न्हय. पूण तोंडा पुरतें मात तें तांचें उलोवप, तांच्या ओंठांचीं उतरां फोटकिरीं. ताका दिल्लें उतर काळजांत तीं सांबाळी नासलीं. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जालीं. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं न्हय. पूण आपले व्हडले कोनवालायन तांचें पातक ताणें बक्षिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर सोडूंक दिलो ना. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं न्हय. भगवत पावलून फिलिपकारांक बरयलेली चिडी वेले वाचप. भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्त देवाच्या सैमाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनीक मनशा सारको जावन ताणेन आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्यावन तो खालतो जालो, मरो पर्यंत आनी कुर्सार मरो पर्यंत खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनीक सगल्या नांवा परस व्हड तें नांव ताका दिलें. ह्या पासो स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलेल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बाबाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इश्वर म्हूण सगल्या रोचणेन परगडचे. देवाचे उतर ये. उबे रावया. Sorvespora, sorvespora, soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. Somi Jesu Christa, नोमान वंदन मोहिमा स्तुती दिनवास तुका. तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दया सोडवून केली. Sorvespora, 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 soy soy. Sorvespora, 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 soy soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. Tuझे सवे आसो. जुआवा परमळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, स्वर्गांतान देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुताक बगोर कोणूच स्वर्गांत चडूंक ना. जसो मोसेसान ओरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं
संवसाराचें तारोण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोरतो महानी Makani tuka Krista. मोगाळ बाबा भयण आयचे दिसाक पवित्र सभा पवित्र कुर्साचें जैत ही परब समरमता. आनी कित्याक काय बाबा भयणीनो ही परब आमकां गरजेची. कित्याक कुर्सा वरवीं देवान मनशाचें तारोण केलें. कुर्सा वरवीं आपल्या एकल्याच पुताक देवान बली कसो ह्या संवसाराक दिलो. कुर्साचेर आपलो प्राण सोडटना त्याच पुतान आमकां सगल्यांक आपले पुतो दुवो करून तीच सर्गीची आवय आमकां आपली आवय करून दिली. ह्या कुर्सा वरवीं देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो. आयचें शुभ वर्तमान सांगता की पुता वरवीं संवसाराचें तारोण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. आनी खरेंच बाबा भयणीनो ह्याच पुता वरवीं आमचें तारोण आमचें जैत जावचें म्हूण हें कुर्साचें लाकूड आमकां एक निशानी. आमी कसलोय समारंभ करता तेन्ना पयले सुवातेर हांव क्रिस्तांव म्हूण दाखोवंक कुर्साची कुरू आमी काडटा. कुर्सा वरवीं आमकां जैत मेळना म्हूण आमी तें बाबा भयणीनो वापरटा. आमच्या सगल्या पुस्तकांचेर भोव करून भावार्थाची पुस्तकां जावं बायबल जावं हेर वस्तू आसात तांचेर कुर्साची निशाणी आमी दाखयता. आदल्या कोरारान लोक गंतीच्या पुस्तकान किरीत भाशेन पितूळच्या सर्पाक उबारून मोजेसान लोकान केल्लो शिराप पयसावंक आनी किरीत भाशेन ह्या पितूळच्या सर्पाचेर नदर घालून सगलीं वाचतलीं म्हूण देवान भासायलें. कित्याक लोक देवा सोशिल्लो पयस गेलो. लोक आपल्याक जाय तें करतालो. लोक आपल्याक जाय ते भाशेन बाबा भयणीनो पोरदुवार वस्तू करून जियेतालो. आनी हाका लागून तांचेर सरोप दिवन तांकां चापताले तेन्ना मोजेसाक देवान फरमायलें आनी मोजेसान एक पितूळच्या सर्पाक उबारलो तेन्ना लोकान ताचेर नदर घाली आनी सगलीं बाबा भयणीं वाटवलीं. कित्याक जायत वाटवलीं? कित्याक देवाचें फर्मोण आसलें की ह्याच पितूळच्या सर्पाचेर नदर मारता तेन्ना किरीत भाशेन ती वाटवतली आनी आपल्या पातकाचेर नियाळ करून आपलें जिवीत सुदारूंक पावतलीं. अशे दिसाक आमी किरीत भाशेन शुभ वर्तमानांत आयकता जेजू निकोदेमाक म्हणटा स्वर्गांत देंवलोल्यान स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बरोबर कोणूच स्वर्गांत चडूंक ना. म्हणटकूच मोजेसान जसो स्वरूप उबारलो ते भाशेन मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. जी लोजेची कुणा कशी जावन आसली. इट वॉज अ सिंबल ऑफ शेम. द क्रॉस वॉज अ सायन ऑफ शेम. आनी किरीत भाशेन ही लोजेची कुणा जेजू आपूण ह्या कुर्सार मरून किरीत भाशेन एक जैताची कुणा कशी आमकां करून दवरता. हीच कुणा जे सगळे किकोन करताले, जे सगळे भायर आयताले, जे सगळे आपणावंक भाव भयणो लोजेताले, ती कुणा आज सगळे आपणायतात, सगळे वेंग मारतात आनी ह्या कुर्सा वरवीं आपल्याक जैत वेळटले म्हूण सगळे जाणात. भाव भयणीनो कुर्सा वरवीं आमकां जैत मेळटा जाल्यार त्याच जेजून आमकां ह्याच कुर्सा वरवीं स्वर्ग भासयला. जेन्ना हांव आनी तूं म्हजो कुरीस मोगान व्हरता, हांव आनी तूं म्हजो कुरीस बाबा भयणीनो दिल्लो दर दिसाक एक कुरीस न्हय पूण देवान म्हाका एक हातयार कशें म्हजें जिवीत नवसरूंक दिलां म्हूण मानून घेता. आनी जेजू सारकें हांवूय ह्या कुर्साचेर जैत व्हरूंक, म्हज्या कुर्साचेर जैत व्हरून हांव स्वर्ग म्हाका भासयला तो किरीत भाशेन आवडटा तेन्ना अदीक आनी अदीक म्हजें जिवीत नवसरूंक हांव पावता. जेजून आमकां खरेंच भाव भयणी कुर्सा वरवीं स्वर्ग आमच्या पांया तोंडां हाडलो. ह्या कुर्सा वरवीं जेजून आमकां स्वर्ग भासयलो. ह्या कुर्सा वरवीं आपुणूच मरून जेजून आमकां सगळें स्वर्गार आसलेलीं देणी फावो केली. आयच्या दिसाक ह्या पवित्र कुर्साच्या जैताचेर आमी नदर मारता तेन्ना कुर्सा वरवीं आमकां जैत मेळटा म्हूण आमी खुशाल जावया. कुर्सा वरवीं आमकां न्हय एक दुखाची वस्त पूण खुशालकायेची वस्त तो जेजू भासयता.
इतलेंच न्हय, जेजू आमकां ही उतरां म्हणटा ताचेर विस्वास ठेवतल्यांक सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळटलें. ही भासावणी तो आमकां फावो करता जाल्यार उदीक आनी उदीक ह्या खुर्साक आमी वेंग मारुया. जावं आमच्या दुखांनी, जावं आमच्या कोश्टांनी, जावं आमच्या आटे बिट्यांनी आमचेर कुरीस येतात तेन्ना ते मोगान आमी उबारूं, ताचे वरवीं आमची नवसोरणी आमी करूंक, ताचे उद्देशी आमचें जैत आमी व्हरूंक वावरूंक आमकां कृपा मागुया. जी कोण आमची भावा भयणां दिसा दिसपोटी आपल्या जिवितांत कोश्टवतात, जी कोण अडचण्यांक सांपडटात, जी कोण ह्याच कुर्सा खातीर दुमाडो सोंसतात, तांचे खातीर आमी मागुया. जिवितांत उदीक आनी उदीक बागयूंत पावलो भाशेन आमी म्हणुया तो आपणाकूच ल्हान जालो देखून देवान ताका उबारलो. आनी देवान जेजूक तर उंच उबारलो जाल्यार देव आमी ह्या कुर्सा वरवीं आमच्यो कोरन्यो, आमचें जिवीत नवसोतांव तेन्ना, आमकांच ल्हान करता तेन्ना सर्ग आमकां भासायतलो म्हूण हेंच जिवीत जिवंक आमी आमकां उदीक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C32 पेज नंबर 42 C32. म्हज्या बाबूने मोशेन तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलीं सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापाक उसार आपणाचें बलिदान करून जेसून सगल्या मनशा कुळाक पातकांचें बोगसणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमचे हातांतलें मानून घेवन सर पातकांतली आमकां नितोड कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनाचे देवा सोर काडी आनी सोरताय आमी तुका आदीन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं मनशा कुड्याची सोडवण कुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखांतान मरण उपजलें, रुखांतान जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देवचा जैतिवंत जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून कुर्सा जैतिवंत जाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संवसार बोल्या तुज्या वैभवार. उत्सर्गी तुका सोयसो
सर्वेस्पराची नावी येता ओ स्वर्गी बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कृसानी पुनोची पोंदपोना ओर्फी तुवें आमकां सोडुनी सोम्या संवसाराच्या सोडवण लारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापाक सायमन आमच्या आदारी गोवड्याक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्यार त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई संगतीत चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून धरून तांच सर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता पत्नी त्याची सुबोरफी त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्वोद्विदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमचेर येतले आटे विटे आमचेर येतले उद्रुश्ट आमचेर येतले कोश्ट आमी दोर दिसा कुरीस कशे जैत व्हरूंक आनी ह्या कुर्सा वरवीं आमचें जैत आमी सगळे सुपूर्णायेक आमकां सर्ग जोडून घेवंक जेसून आमकां प्रार्थना शिकयला तर खतखत्यान जेसून शिकयलेलें प्रार्थना आमी सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तुशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परात सुर वायटांतली आमकां निवाद दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या न्या आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा खुशी सासणाच्या सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें धर्म तांगले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जे खुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजपूत चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळ्या माय मोगान एकामेकाक शांती दी देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलीचे जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवी संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया सौम्या जेजू क्रिस्ता कुसार उमकोळटना तुवें बापाक भेटयलेल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय तुज्या कुसातान उपजतल्या देवीक जिवान आमकां भरल्याय तशेंच कुसा वरवीं वैभवी पुनर्शिवंतपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतिकायेन मागता
जेसू जो जियेतान रासू चलयता सासणाच्या ससनाक आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सगळ्यां आसूं तुमचे सगळ्यास आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. विश यू ऑल अ हॅपी फीस्ट. मागणे. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगार बापा काळाकाळी तुमच्या कापयताय आकारताय आनी पाठयताय. भाग्योन फ्रांसीस झेवियराच्या आपोण्या आनी मिसांवा पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुर्साची नदो तिराव ताचे मन बदलप जाली. संवसारी मान सोडून मिसियोनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटना जालो. ताच्या लिखीचे दोबाचीक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्सा आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बळान आमचो एक साथ दिलाय. तुज्या उतराच्या उसवारान आनी परिशुद्धीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरवंसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवन परगटणारा आमकां कोर. आमेन. I13 कुर्सा आमच्या विश्वासाच्या रुखापितो सोदोय रुखा पाना फुला फळा तुझ्या सारखी कोणच्याच रानात मनात नामेल दोली. पाना फुला फळा तुझ्या सारखी कोणच्याच रानात मनात नामेल दोली.